आमचो आमदार जो निवडलो आसा ही हॅज टू लीड न्ही. तो सांगता लोकांक जाय तशें जातलें म्हणून. अरे लोकांक जाय तशें जातलें जाल्यार मागीर तुजी उपयोग कितें? यू आर द लिडर न्ही. तूं 5 वर्सां खातीर जर तुका आमदार केलो, यू आर द लिडर, यू हॅव टू लीड. त्यामुळे तुवें डिसायड करूंक जाय कितें आवश्यक आसा आनी कितें ना तें. आनी ताणें लोकांक सांगूंक जाय इलेक्टोरेटाक ही हॅज टू मूव अहेड. पीपल वील फॉलो. ना हांव लोक पळयता, लोक कितें ठरयतात ते अशें म्हणून जाता. लोक खंयचे मागीर अर्दे हेवटेन आसतले, अर्दे हेवटेन आसतले. आमदाराची जबाबदारी लीड करपाची आसता हें हांव म्हणटा. दॅट पीपल हॅव टू. म्हणजे आमदारान भूमिका घेवंक जाय जी कितें आसा ती. निश्चित अशें ही हॅज टू डिसायड. जोपर्यंत हांव हांगा येना तोपर्यंत म्हजो व्यू पॉयंट असो कांय अर्थ ना. लोकांनी 5 वर्सां खातीर एकट्याक निवडून दिलो, ताचे पळयलें 5 वर्सां, मागीर दुसऱ्याक हाडलो 5 वर्सां खातीर. इट इज फॉर पीपल टू डिसायड हू हॅव इलेक्टेड हिम. हांव पॉलिटिकली ताचो विरोधक जाता आनी हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें, त्यामुळे म्हाका बरें दिसचें ना. म्हणजे इनडायरेक्ट ते म्हणटा की तुमी लीड काय घेयना किंवा लीड घेयना. तुमकां कितें तुम्ही दिसता? भूमिका घेयना अशें म्हणटा. म्हाका सांग, हांव प्रेसाक विचारता तुमकां कितें दिसता? घेयना. आतां म्हाका सांग 40 आमदार भितर कोणी घेतली मरे? तुमी एक्सेप्ट करतात वा ना पयलीं सांगा. तुमी करा म्हटल्यार लोक एक्सेप्ट करतले. तूं कितलो गेला मांद्रेच्या लोकांक विचारपाक? एक दीस मांद्रे यो आनी मांद्रेच्या लोकांक विचार, कॉमन मनशांक विचार. म्हाज्या कार्यकर्त्याक विचारना ना कोणाच्या कार्यकर्त्याक विचार, कॉमन मनशांक विचार. एक्स एमएलए एक्स सीएमाक बी विचारू नाका म्हणटा. डेफिनेटली विचार, डेफिनेटली. पूण ते कितें सगळे पॉलिटिकल. तूं फाल्यां सकाळी म्हाका तेचें बरें कितें हांव बरें झाप करून बरें उलोवंक वयचो ना, हांव न्यूट्रल रावतलो. कोणेंय विचारल्यार आपले स्टँड आनी आपले हे दवरतलेच ते. म्हणजे आपणा फुडें जर सरोंक जाय जाल्यार कोण ना कोण आपापल्या कितें कितें गोश्टी करतले.